बाळी एका घराक उजो लागून घर पुराय काबार जाले। घरातले पैसे भांगर धरून सुमार 30 लाखाच्या सामानाचो गोबोर जालो म्हूण घरकार उमेश नायक दावो करता। घराक शॉर्ट सर्किटान उजो लागलो। इतले मजगती बाणावले दर्यावेळेर 2 शेकांक उजो लागून 12 लाखांचो गोबोर जालो। उजो लागला ते दोनूय सुवातींनी सिलिंडर फुटिल्ल्यान उजो आनीक पातळ्ळो। 1:15 सुमार जाले म्हणून म्हाका कळ्ळां भितर खंय शॉर्ट जाले। भितर शॉर्ट जाले, खंय शॉर्ट जातकीर मागीर सिलिंडर फुटलो। पयलींच्यान हांवें फायर ब्रिगेडीक कॉल केले। फायर ब्रिगेडी मडगांव कॉल केले तेणी म्हाका सांगलें तेणी फायर ब्रिगेड धाडली आसा पूण मडगांव ब्लॉका उरली म्हणून। सावडेच्यान येयली आनी मडगांवची पावत म्हळ्यार टोटल म्हागेलें सगळें काबार जालें। म्हागेलें काबार म्हणल्यार म्हागेली एक LCD TV आहा 22 इंचांची 11,000 जाले पडलेले ताका। एक सॅमसंगाचो फ्रीज वर्सभर जालो हाडून। आर्मार आसा कांयच ना, टोटल काबार जालें। दोगाले भांगर मेळोन आमगेले 300 लाखां जातलें, म्हागेले आनी म्हागे भावाले मेळोन दोगाले। हय, घरा एक 15 लाख आनी तेजे टोटल 35 जातले। आमच्या हितून फातर्पा पंचायत आसा, बाळ्ळी पंचायत आसा, बारशें बेनोडे, मागीर ह्या सायडीच्यान किटला, खणगणी हांगच्यान हें वचपाक अण्ण्या हांगच्यान फायर ब्रिगेड वता। थंयच्यान थंय खणगणी सुद्दां पावतले जाल्यार मडगांवच्यान जावं केपेंच्यान सावड्डेच्यान इतले पयस सावन आमकां फायर ब्रिगेड मागोवची पडटा। 5 वरांचेर उज लागलो हे शाखाक। पयलीं रॉजर मुट्ट्याक लागलो, म्हज्या मुखल्यान आहा, आनी दुसरें म्हाका लागलो सिलिंडर फुटोन। भितरल्यान उज येयलो, मागीर आमी न्हिदले आसतना एकट्यान उठयलें आमकां। मागीर कळ्ळें उज लागलो म्हणून मागीर चड जालो, एक 2 मिनटां भितर सगळे पेटले। मागीर आमी सगळे लावले सिलिंडर फुट्टा म्हणून। I've lost a lot of. I worked over 10 years to build this place up, and so it was not that something that I bought last season or something like. I've been working on it for last 10 years, and I've lost everything. I've lost around maybe 15 lakh rupees. कश्टी कालेची अपरांत कंपनी बंद करपाक कामगारांचो विरोध आसा। कामगारांनी मंगळारा सांगेच्या मामलेदाराच्या बिल्डिंगे मुखार धरणे धरले। ह्या कंपनीन 104 कायम कामगारांक आणि 200 परस चड कंत्राटी कामगारांक कामावयल्यान काढल्यात अशें फुडाऱ्यांचें म्हणणें आसा। कंपनी बंद करपाची मान्यताय सरकारान दिल्या। ही कंपनी बंद केल्यार थळाव्याचेर उपाशी मारपाची परिस्थिती येतली अशें तांचें म्हणणें आसा। गव्हर्मेंटान जी क्लोजर नोटीस दिल्या ती टोटली इनलिगल दिल्या। आमगे डिस्कशन चालू आसतना तेणी आमकां पड्ड्या भायर दवरून जी तेणी जी परमिशन दिला ते टोटली इनलिगल आसा। आनी हांव गव्हर्मेंटा कडेन हें मागता की जी नोटीस दिल्या पळय तेणी ती तशी दिवप न्हू। डिस्कशन चालू आसतना दिना दिवप न्हू तेंच्यांनी ती। गांव सोडून हांगा काले गांवान येयल्या की आमी सर्वीस करपाक। सो आमी आतां बिराडाक आतां पयशे खंयचे दितले? आमकां आतां 6 म्हयने जाले, पेमेंट ना, कांय ना। सरकारान ह्या उद्योगाक हातभार लावपाक जाय चलपाक। आनी अशें जर आसा, आमचें म्हणणें अशें की जर हो रितसर आनी कायदेशीर ह्या देशांतले कायदे वापरून जर तो जे बंदाक रजावना अशें आमच्या युनियनाचें म्हणणें। कारण तेजेर आख्खी अर्थवेवस्था निर्भर आसा, काले गांव तेजेर निर्भर आसा, सांगे शार सुद्दां कांय प्रमाणान तेजेर निर्भर आसा। अशा संदर्भात बेकारांक कामां आसलेल्या लोकांक बेकार करून आसा त्या बेकारीक आनी बेकारीक भर घालप हें निखालस बरोबर ना। डेप्युटी कलेक्टर केप्याच्या त्यांच्या ऑफिसराच्या चेंबराक ही मिटींग आसा। आतां जर क्लोजर ती आनी ती बी लेबर मिनिस्ट्री कडल्यान परवानगी दिवन जर क्लोजर जाल्यार आनी ही मिटींग कित्याक? आनी जर मेंटेनन्स आसा, हे जर क्लोजर ना, ती फॅक्टरी चालू आसा, तो प्लांट चालू आसा आनी तुमी मेंटेनन्स करपाक खातीर आमकांच घेवन तर करा, आमी मेंटेनन्स करपाक तयार आसा। मायनींग आसा त्यो इनलिगल म्हणून बंद जाल्या। हो अपरांत आयरन स्टील हो खंयचो इनलिगल, ताका बंद करपाक गव्हर्मेंटान खंयच्या कायद्यान परमिशन दिला? गोंयची मादय, नेत्रावळी आनी खोतीगांव ही तिनूय अभयारण्यां वाघ वाठारांत येवंक शकतात। गोंयांत आनिकूय वाघ आसपाक शकता अशें गोंयचो मुखेल वनपाल रिचर्ड डिसोजा म्हणटा। तशें जाल्यार गोंयची तिनूय अभयारण्यां वाघ वाठारांत जातलीं। कांय दिसां फाटीं केरी राना खात्याक कॅमेराचेर वागीण दिशिल्ली। तिचो रिकॉर्ड वायल्ड लायफ प्रोटेक्शन सोसायटी कडेन ना। तिचे पेटे गोंयच्या अभयारण्यांत आसूं येता असो अदमास आसा। ही गजाल मतींत धरून तिनूय अभयारण्यांनी कॅमेरा ट्रॅपिंग चल्लां। This tiger sighting and with our tie-up with Dr. Ullas Karan of Wildlife Protection Society, we have gone into a program over a period of 4 years up to 2017, where we will put line transects and camera traps and find out where all are the tigers which are available, right from Madai till Kotigam, the entire Western Ghats, because they are part of one contiguous forest sanctuary and protected area. Once we get it, and if there are tigers everywhere, then we'll have to declare a
or declare or propose a tiger zone or a area which comprises of all these sanctuaries rather than exclusively putting it in Madai. Insofar as the Madai tiger is concerned, we send that photograph to Dr. Karan. He has matched it with 600 of his tigers which he has on record. It has not matched. That means it is a tiger which is new to the ghats of Goa. This may not be the first, there may be others. We are putting traps, we have to be lucky. Suppose, sir, one tiger is spotted in that area can be declared as a tiger? Not necessarily. One swallow does not make summer. One tiger doesn't make century. No? It is up to, if we have a good, reasonable amount of tiger population, it need not be 10, 20. You won't get 10, 20. 1 or 2 is good enough. And of course, the will of the state government also. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.